गोंयान कोळसो आयिल्लो म्हाकाय नाका, पूण सद्याक जो कोळसो येता तो आपूण बंद करपाक शकना, मंत्री निलेश काब्रालान अशें सांगलां. सेव मोले आनी गोंयांत कोळसो नाका मोहिमेचेर निलेश उलयतालो. हो कोळसो कसो बंद करपाक जाय ताचेर विचार करया, पूण सद्याक तो बंद करप शक्य ना. वेर्णा कोणी तरी कोळसो हाडून डंप केल्लो ताचेर बंदी घातल्या. गोंयांत येवपी कोळशाचें प्रमाण वाडचें नात, तशेंच गोंयांत येवपी कोळसो कसो उणो करूं येता ताचेरूय विचार करतले अशेंय निलेशाचें म्हणणें आसा. हांवूय गोंयांत कोळसो नाकाच म्हणटा, खंयच्यान केन्ना गोंयांत कोळसो जाय. हांव आजुनूय स्टेटमेंट करता ऑन तुमच्या फुडल्यान की जी गोश्टी येता त्यो गोश्टी हांव बंद करूंक शकना. ताका कशें मागीर बंद करपाक जाय तेजे हांव विचार काडया, पूण फुडें वाडचें ना. तेजे पत्तूच ते कितें स्टेटमेंट करता म्हाका खबर ना. फुडें कोळसो गोंयांत खंय डंप करपाक दिवचो ना. कोण म्हणटा रेल्वे स्टेशनार खंय वेर्ना घातलो, आतां म्हाका कशें घातलो, तो घातलो बंद जालो. तो कोणे तरी कॉन्ट्रॅक्टरान घातलो, ताका बंद केलें. सो ह्यो गोश्टी सगळ्याक जर हांव पळोवपाक वयतलो कशें जावं शकता. सो आय कॅन एश्युअर यू दॅट म्हाका सांगलें देर वील बी नो कोल डम्प्स इन गोवा.